भावतो मुली शिवधी आवोली फुला होई मिळतो मुली मारे आवाज आली सोगली जागाता मेल्या सोगली लागी सोर्या आमचे ताळे एकोर्या मोरे ओरगोल देऊया तुझी काळीस एखादी होता हेदी कोयती होता अपूर्वाय मायेची यावा सोबी फुलाची सोगली जागाता मेल्या सोगली लागी सोर्या आमचे थाडे एकोर्या मोरे बोरगोन देऊया भुरग्या मुक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसून येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसून येता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसून प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय देवाची कशे पालून मारिया भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. आंकवार मारेच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तिचो एक गूण जो पोलचोलता तो म्हणल्यार तिणें देवाक आपल्या जिवितान फावो तो आनी पयलो जागो दिलो. देवाच्या पुताची आवय आसली कोरी, पूण जिवितान तिका कोश्ट उणें जावंक ना. वादळ मोळ तिच्या जिवितान उप्रासली. कठीण प्रसंगांक फुडो करचो पडलो. असल्या गोडितांनी मनीस कशी भियेली, पूण देवाचे कशे पोरमणे आपल्या जिविताची वाट चल्ली. ह्याच खातीर देवान तिका आपली मनावलोली केली. आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितान आमी देवाची कशे पालून मारिया भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी आमचीच खोशी करूंक वावुरल्या. म्हाका कितें जाय, म्हाका कसली गरज हाचेरूच म्हजें मन उरलां. देवाक कितें जाय, देव म्हज्या जिवितान कितें हाडूंक सोदता हें आमी ओळखून घेवंकूच ना. आप स्वार्थी हांव जालां
हे आनी हेर चुकी पासत देवाची काकुती आमी उलो मारुया. आनी पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीं मसोगरी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवतांनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia tatutko, sumia tatutko, sumia tatutko. Krishna tatutko, Krishna tatutko, Krishna tatutko. Sumia tatutko, Sumia tatutko, Sumia tatutko. प्रार्थुया. हे वेळार आमचे दोरेकांचे इंतेसां पासत मागुया. तशेंच आमी मागुया जल्म दीस समारंभता जोनस फेर्नांडीस देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालो. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुन्यारी आनी देवाच्या गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवें हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाच्या खंयच्याय न्याय सोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्कोन नितोल आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदीं फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडाक हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उक्ताप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जेवूंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो संतोश तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारचें वता परी परजळटलें. जबाब. बरे मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बरें करण्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकान मेळटलें. कित्याक
बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कोदींच सांडचो ना. जबाब बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पोर तुमकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. शुभ वर्तमाना आमची कालचा मना तयार करून उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करतात ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मादेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. ताणें दुसरी एक वोपार तांकां सांगली. सांसवाचें बीं घेवन एका मनशान आपल्या पोरसान रोयलेल्या पोरी सर्गीचें राज. तें खरेंच सगळें बियांवून ल्हान पूण वाडटूच सगळ्या झाड पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्या वेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एक बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Pokali tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या नोवेनाचो विशय देवाची खुशी ओळखून जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक वावरुया. देवाची खुशी आमी ओळखूंक भोव गरजेचें, कित्याक तोच आमच्या जिविताचो हेतू. द पर्पज ऑफ आवर लायफ टू नो वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस. आनी ही देवाची खुशी जाणा जावंक आमकां पवित्र पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां मेवतात. जाय ते प्रवादी देवाची खुशी वळखतात आनी तीच देवाची खुशी देवाच्या संदेशा बरोबर दुसऱ्यांक दितात. प्रितीच्या भयणी भावानो, हॅग्स ऑर रिच ही एक चलचित्र मुवी आनी हातून एक अमेरिकेचो सैनीक हाची घडणी दाखयता. एक खरी घडलेली घडणी. आनी ह्या चलचित्रान हो एक घडणेन कितें जाता, हो सैनीक डेजमंड डॉस तो आपूण आर्मीन भितर सरूंक सोदतालो, कित्याक ताका आपल्या देशा पासत कितें तरी करूंक जाय. पूण तो कातोलीक क्रिस्तांव आसलो देखून ताका दुसऱ्यांचो जीव काडूंक आपणाच्याच अंतस्कर्ण परवानगी दिनासलो. ही वॉन्टेड टू सर्व हीज कंट्री बट डीड नॉट वॉन्ट टू किल. कित्याक आर्मीन तर वयतलो जाल्यार बॉर्डरीचेर वावुरतलो जाल्यार आर्म घेवन मारूंकूच जाय. तर हो सैनीक जेन्ना घेर जाता तेन्ना तो बॉर्डरीचेर आसता आनी असल्या वेळार जेन्ना झूज जातालें तेन्ना तो फाटींच रावता. पूण जे सैनीक मुखार झुजताले तो एकान एक घायाळ जावंक लागले. तर हो कितें करता, ताचें मुखेल कार्य तांकां साल्वार करपाचें. पूण आख्खें झुजल्या उपरांत रातच्या वेळार तें करूंक इम्पॉसिबल. देखून हो सैनीक डेजमंड कितें करता, तो रातच्या काळुकान आपल्या एकल्या बारोबरच्या सैनिकाक साल्वार करूंक दुस्मानाच्या वाटेन वेता. मनीस तो ओस्कोत बारीक आसलो, ओस्कोत आसलो.
दुसऱ्या सैनिकाक खांदार मारून ताणें परतून हाडूंक जाय आसलो. पूण जे एके घडयेक तो आपणाकूच म्हणटा, एक मागणें तो देवाक उबारता आनी अशें म्हणटा, लॉर्ड हेल्प मी टू गेट जस्ट वन मोर. एकट्याक उबारून हाडटा आनी परतून हेंच मागणें करता, लॉर्ड हेल्प मी टू गेट जस्ट वन मोर. आनी हे भाशेन तो सकाळचो सुर्या उदेता ते मेरेन पासून तो वावर करीत रावलो. आनी पळयत जाल्यार ताणें 7 आनी 5 सैनिकांक परतून हाडले सुरक्षीतपणे. आपल्याचीच जिवाची पर्वा करिनासतना ही रेस्क्यूड 75 वुंडेड सोल्जर्स आपल्या कानार मारून. प्रितीच्या भयणी भावानो, तो आपलो भावार्थ जाणा आसलो, आपलो भावा तो जियेलो. तो पवित्र पुस्तक वाचतालो. हे चलचित्रान बरे भाशेन दाखयलां कशे भाशेन एक क्रिस्तांव कसो तो जियेतालो. देवाचें उतर तो वाचतालो. आपलो भावार्थ कितें सांगता तें आपल्या जिवितान प्रयत्नान घालतालो. आमकां पवित्र पुस्तकांतूय जायतीं उदाहरणां मेळतात कशे भाशेन हे प्रवादी देवाची खुशी वळखतात. आनी तातूंतलो एक म्हणलो तो जेरेमियस प्रवादी. जेरेमियस प्रवादी आनी देव हांचे मदें एक लागशिल्लो संबंद आसलो. देव जेरेमियस प्रवाद्या कडेन उलयतालो आनी जेरेमियस प्रवाद्याक आपली खुशी तो सांगतालो आनी जेरेमियस प्रवादी ते भाशेन देवाचो संदेश पोरजेक दितालो. आनी एक खेरीत उदाहरण म्हणटा पळय तें जेन्ना देव जेरेमियस प्रवाद्याक हें शिकोवंक सोदतालो, म्हज्या सांगाता राव, म्हजे सांगाता राव आनी हांव तुका राखतलो, तुका वाट दाखयतलो. आनी देव जेरेमियस प्रवाद्याक एक काम करूंक लायता. देव जेरेमियस प्रवाद्याक एक रुमाल, पेंगटाचो रुमाल पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा, बांदूंक लायता आनी उदकान वचूंक लायता आनी विचारता कितें जाता. आनी एकदां वचूंक लायता, आतां कितें जाता. आनी थंय जेरेमियस प्रवादी देवाक सांगता, जेन्ना रुमाल पेंगटाचो बांदून तो दर्यान उदकान वेता तेन्ना परतून परतून वचत तेन्ना त्या रुमालाच्यो वादऱ्यो जातात. आनी देव जेरेमियस प्रवाद्याक सांगता, परतून परतून म्हजी पोरजां म्हाका सोडून गेली, म्हाका विसरली, म्हाका पाट केली, तरी आसतना हांव म्हजे पोरजेक सोडिना. आनी होच संदेश जेरेमियस प्रवादी आपणाकूय लावन घेता. देवाच्या संबंदान रावत जाल्यार देव खरो तो मार्ग आमकां दाखयतलो. आयच्या शुभ वर्तमान आमकां देवाच्या राज्या विशीं जेजू सांगता. आनी देवाचें राज सोर कोत्ता एका बियांक आनी आमटें इश्ट. आनी जेजू आयचो विशय आमकां सांगता देवाची खुशी पाळून. आनी देवाची खुशी पाळूंक ह्या विशयाक पुरतें वाचप म्हणटा तें मारयेचें आपोवणें. ही आसा हांव देवाची चाकोण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. हें घेवंक जाय आसलें, पूण हांवें हें वाचप कित्याक घेतलां. देवाचें राज आमचे मदें येतोलें जाल्यार, वाडटोलें जाल्यार आमी तें समजूंक गरज. बी आनी खोमीर तें फुलता फुगता आनी तें किल्लोन येता. हाचो अर्थ देव आमकां कितें सांगूंक सोदता, वो जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. आपलें उतर तर तुमच्या काळजांनी रीग घेतोलें जाल्यार तें तुमच्या काळजांनी पयलें पावूंक जाय. उतर देवाचें आसा, पूण तें म्हजे भितर तर रीग घेयना, तें किल्लोचें ना, तें वाडचें ना. देवाचें उतर तर हांव म्हजे भितर घेयना, ताचेर नियाळ करिना जाल्यार तें पिठा भाशेन म्हजें जिवीत फुगचें ना, तें तशेंच उरतलें. प्रितीच्या भयणी भावानो, बियाक अर्थ आसा जेन्ना तें किल्लोन झाड जाता, आनी आमट्याक अर्थ आसा जेन्ना तें पीठ फुगतलें. जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसतलो जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान घेतोल्या, नियाळटोल्या आनी तें जिवितान पाळटोल्या.
मारिया आमची माय देवाच्या संबंदान जियेली. देवाची आवय जावंक तिका आपोणे आयलें तेन्ना तिका विचार आयलो, आसाय तूं तयार? आनी मारिया म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकूर. पूण जेन्ना मारिया हो जाबाब दिता तेन्ना तिचें जिवीत सरळ जायना. द लायफ हर लायफ डजंट बिकम इजी. त्या दिसांत तिचे कोश्ट सुरू जाता, तिच्या जिवितान आडकुळ येवंक सुरू जाता. आनी आमी मारयेचें जिवीत जाणो. तिका तिच्या दर एका पवित्र पुस्तकान आमकां मारयेची घडणी मेळटा. तितलेय फावटी तिका कसलें ना कसलें दूख मेळटाच. देखून आमी कोरेजमान मारयेच्या 7 दुखींचेर नियाळ कोत्ता. आपलें सगलें मारया आपल्या काळजान बाळगून दवरताली अशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावान, मारियान देवाचें उतर आपल्या जिवितान घेतलें, नियाळ्ळें आनी तें जियेली. प्रवाद्यांनी देवाचें उतर आपल्या जिवितान आयकलें, रिगोयलें आनी जियेलें. तर आमी कितें करचें? आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान घेतलें जाल्यार आमी देवाक चिटकून रावूंक जाय. वी नीड टू अटॅच आवरसेल्फ टू गॉड. आनी हें कोत्तलें जाल्यार आमकां पाप साहेब म्हणटा, पाप साहेब फ्रांसीस भावार्था विशीं अशें म्हणटा, फेथ इज अ रिलेशनशीप विथ गॉड, नॉट अ सेट ऑफ रुल्स. आमी आमच्या धर्माचे कायदे पाळटा. जायते आमचे इगर्ज मातेन कायदे आसा, आमचे फिरगोजेन जायते कायदे आसा. हें पाळप म्हणल्यार धर्म न्हू, भावार्थ न्हू. भावार्थ म्हणल्यार संबंद म्हजे आनी म्हज्या देवा मदें. आनी हांव भावार्थी म्हणटलो जाल्यार हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, हांव देवाच्या संबंदान आसा काय? एम आय इन अ रिलेशनशीप विथ माय गॉड? जाल्यार हांवें तो ओळखूंक जाय. कसो हांव संबंद म्हज्या देवा लागीं बांदतलो, कसो हांव म्हज्या देवा लागीं हो संबंद जोडटलो. भाग्यवंत जेरोम जो पवित्र पुस्तका विशीं जायती कॉमेंट्रीज बरयली, शिकवण दिली पवित्र पुस्तका विशीं, ताणें अशें म्हणलें, इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. आमकां जर पवित्र पुस्तकाची वळख ना, आमकां देवाची वळख ना, जेजूची वळख ना. तर आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. जाल्यार पयले सुवातेर आमी पवित्र पुस्तक वाचुया, तें नियाळुया. आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यारूच जायना. आमी जायते फावटी आमच्या थोड्यांच्या कुटुंबांनी एक बरी संवय आसा, आमी तेर्सा वेळार बायबल वाचता. जायतीं जाणां वाचता आसतलीं. तेर्स जाल्या उपरांत बायबला वयलें एक वाचता, आयचें रिडींग वो खंयचें एक रिडींग वाचता. पूण हांव म्हणटलों तें वाचल्या उपरांत आमी ताचेर नियाळ करूंक गरज. कित्याक आमी कितें करता, बायबल वाचलो, देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार, बंद गेलो, नमानणी स्टार्ट करता, वा दुसरी मागणी स्टार्ट करता. आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक थोडोसो वेळ घेवया. आनी हांव म्हणटलों देवाचें उतर वाचल्या उपरांत आमी 1 मिनीट वा 2 मिनीट तरी ओगेपण सांबाळूंक जाय. कित्याक जें वाचलां तें रिगोंक जाय, जें वाचलां तें म्हजे भितर फुगोंक जाय. आनी हांव म्हणटलों ओदीक आमकां बरे भशेन समजतलें. आमी जेवणाक मीठ घालता न्हू. आतां फेस्ताक तुमी बरें जेवण रांदतलें, मांस, तुकराचें मांस वो गायेचें मांस बरें रांदतलीं, ताका मीठ लायता न्हू. वो नुस्त्याकूच आमी मीठ लायता. हांव नको तुमी कशे भशेन रांदता तें. पूण मीठ लायल्या उपरांत डायरेक्ट आमी फ्राय करिना. मीठ लायल्या उपरांत आमी मातशें दोत्ता. मीठ लागोंक जाय न्हू, जाल्यार आमकां रोखडेंच कळटा नुस्त्या बरें मीठ लागोना. आमी मातशें दोत्ता. जितलो गो दोत्ता तितलें ओदीक बरें त्या मांसाक वा नुस्त्याक घोस्त येता, कित्याक तें मीठ भितर वेता. तेच भाशेन देवाचें उतर तर आमचे भितर रिगतलें जाल्यार तें वाचल्या उपरांत इल्लोसो वेळ आमी ओगेपण सांबाळूंक जाय. कित्याक जें वाचल्या उपरांत तें म्हज्या मनान घुंवोंक जाय. आनी जितलें तें घुंवतलें तितलें तें म्हज्या काळजाक लागतलें. नाजाल्यार बेश्टें मीठ मारलेल्या भशेन गेलें. दुसरे सुवातेर आमी
देवा लागीं संबंद जोडूंक जाय. आनी हो संबंद कसो जोडटले हांव? हो संबंद आमी मागण्यांतल्यान जोडूंक जाय. आनी मागणें म्हणटा पळय तें एक एक पावट आमी उलयलें म्हणटरीच तेंच मागणें न्हू. देवा मुखार बोडबोड केलो, उतरांचोच बोडबोड केलो इतलेंच न्हू, तें गरजेचें. पूण ताचें अदीक आमी आयकूंक जाय. देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता, देव म्हजे लागीं उलोवंक सोदता, देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता. कित्याक जायते फावटी आमचें मागणें फकत आमी उलयता, बापाचे पुताचे सायबा म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, सगळें बरे भाशेन जाल्यार पुरो, सगळीं बरीं जाल्यार पुरो, आमेन. पूण आमी इल्लोसो वेळ ओगेपण सांबाळूंक प्रयत्न करुया. मागणें करता तेन्ना आमी इल्लोसो वेळ तर ओगेपण सांबाळलें म्हणजे मागणें केल्या करता तेन्ना ओगेपण. कित्याक ओगेपणानूय आमकां देव मेळटा, आमकां आदल्या करारान मेळटा. त्या वाऱ्यांतूय नासलो देव, त्या स्टॉर्म आसता तितूनूय नासलो, पूण देव शांत शितळ आसलें तेन्ना देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. आमी मागणें करता तेन्ना ओगेपणान आमी नियाळुया. देवाक म्हजे लागीं उलय म्हूण सांगुया. हांवेनूच बोडबोड केलें जाल्यार देव म्हाजे लागीं केन्ना उलयतलो. देखून आमच्या मागण्यान तो ओगेपणाचो इल्लोसो वेळ दवरुया सो देवाक दिवपाक. कित्याक देव म्हजे लागीं उलोवंक सोदता आनी उलोवंक सोदता देखून ताकाय वेळ जाय. कित्याक हांव आयकतलो जाल्यार म्हजें तोंड हांवें बंद करूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर हें देवाचें उतर वाचलें, मागणें केलें इतल्यानूच काबार जायना. हें देवाचें उतर हांवें जियोंक जाय. आनी हें हांव कशें जियेतलों? हांव बऱ्यो कोरण्यो करून देवाचें उतर हांव जियेतां. नियाळुया. हांव आयच्या दिसा तुमी दर एकल्यान आयच्या दिसा कितलें बरें केलां वो कोणा सोवें हांवें बरेंपण दाखयलां. एक घडीभर आमी नियाळ करुया. आयच्या दिसा हांवें कोणा सोवें बरेंपण दाखयलां. म्हज्या घोच्यांक सोडून हांव तर बरेंपण करतलों जाल्यार हांवें तें करून दाखोवंक जाय. Faith is not just words and belief. Faith is also action. आमी भावार्थ आमच्या कोरण्यांनी दिसोंक जाय. आनी जायते फावटी तो दिसना. कित्याक आमचें जिवीतूच तसलें जावंक ना. दुसऱ्यांक आदार करतलीं, कोणाक बरें उतर दितलीं, कोणाची खबर घेतलीं, हें जायना. देखून आमी क्रिस्तांवाचें नांव पिड्ड्यार जायत वेता. बिकॉज वी आर नॉट क्रिस्टियन्स ऑफ प्रॅक्टीस. मिसाक येयलें, रितीरान वांटो घेतलो, ऑनलायन रितीर आयकलो इतल्यार जायना. तें आमच्या जिवितांतल्यान दिसोंक जाय. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सुरवातेक आमी उदाहरण दिलें सैनीक डेजमंड डॉस हाणें देवाचें उतर आपल्या जिवितान वापरलें. तो जियेलो. पेल्याचो जीव राखचो, सांबाळचो हें तो जियेलो. कित्याक ताणें आपल्या जिविताचेर नियाळ केल्लो. त्या प्रवाद्यांनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाचें उतर परगोटलें, आपल्या जिवितांतल्यान तें दाखयलें. देखूनच ते प्रवादी. मारयेन देवाचें उतर आपणायलें, होय म्हणलें आनी आडकोळी येता तेन्ना पासून देवाच्या उतराक ती विस्वाशी रावली. आयज आमकां जायत्यो संद्यो मेळटा देवाचें उतर नियाळूंक आनी त्या उतरा प्रमाणें चलूंक. अदीक करून आमकां कुरपा जाय आनी ती कुरपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मेळटा. ह्या मिसाच्या बलिदानान जो जेजू आपणाकूच मोडून आमकां दिता ते जेजूक आमी घेवंक जाय. कित्याक आमी जेजूक हांगाच दवरून वेता. Jesus remains only in the church, does not come with us in our homes, does not reach in our villages, does not reach in our actions. तर ह्या जेजूक जो आमचे भितर येतलो आमच्या सांगाता व्हरूया. कित्याक जेजूचें उतर आमच्या जिवितान येतलें जाल्यार तोच जेजू आमकां आदार दितलो. हेंच करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां आदार आनी कुरपा मागुया.
उबी रावया आनी काय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाची येवजण जाणात जावंक आनी हे वरवीं आपले आनी आपल्या काल आसलेल्या पोरचेचें जिवीत देवाचे येवजणे बोरमोणे तांणी चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणा वार्ता उलो. आपल्या जिवितान मारेन सदांच देवाची खुशी पाडली आनी दुसऱ्याच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियेली. आमी आनी अदूक करून आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी निरस्वार्थीपणान आपल्या हाताखाल आसलेल्या लोकांचो मोग आनी सेवा केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणा वार्ता उलो. दोन दिसा आमी सगळ्यांनी बऱ्या मनान आनी कुशाल काळजान जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिविताची गोडी जिवूंक आमकां देवीक गोठाय माय मारेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणा वार्ता उलो. सायबीण आपल्या जिवितान काकळुचाट जाली तेच परी आमी दुबळ्याक पिळेस्ताक बुकेलेले सोवे उस्को दाखोवन जेवूंक आमकां सगळ्याक मारेची देख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणा वार्ता उलो. भू मोगाळ बापा आमी केलेली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुझ्या पोवेदोऱ्या मुख्या मापये तुझो नवो जेसू निर्मळ मुर्गा तुझो उंड्या भितरी प्रार्थोण्य तुझी जेसू सोवे सोगरी किरकोळपातली मुर्गी तुझी गोवाच्यो कोळयो आमी उदकाचे देवे आमी जेसूचे जादे आमी जेसूचे जादे आमी गोवाच्यो कोळयो आमी उदकाचे देवे आमी जेसूचे जादे आमी जेसूचे जादे आमी. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबानो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकोनी मोहिमी आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घ्या. स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा शेकांचे पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां सोर काळी मनशां थंय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूज जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संदसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावारदाचो गुट पोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरावली तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्यान आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन जुजे वास आनसोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां तो संबंद बापा लागीं जोडूंक हेंच मागणें भावार्थान आमी उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. खुशालकाय एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढचे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus on wondara Tulico świecony Proszę ami tuka Lukałam Ci goro Jesus on wondara co się stanie, proszę mi tylko, my narmony szczęściku, Bóg kielonia dzieło, Saria Bosmo Udaka
걸어 예수 설원하라 동릭서 세상에 너시야 믿으까 누가 엄지 걸어 예수 설원하라 누구에게서 세상에 너시야 믿으까 Dos para pago e ansa vai galo vai su gloria todo adiós por tu ci doia moia 바빠져모 속을에는 자꾸 미워 누가 엄지거라 누가 엄지거라 예수 설원하라 누구에게서 세상에 너시야 믿으까 누가 엄지거라 예수 설원하라 누구에게서 세상에 너시야 믿으까 सगळीं बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या वतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडफळाच्या पवित्र कोश्टान म्हाका घोट करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाकाय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वाखणच्याक आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बागयोदांक वार मायेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगळीं दिमी घालुया. सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. हे बोबू तांकवारी बो पवित्रित्वेन तुका सुरवेक जावन जेजूची आवय जावं विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेकाय बसयले. तो तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळ अशें कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मान घे. हे वेळार आमच्यो गरजो मारयेच्या पांयां लागीं दवरुया आनी त्यो जेजू लागीं उबार म्हूण मागुया. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर हीच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली. म्हजें मागणें आयकून घे. अमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागेंती मरी देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागेंती मरी देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागेंती मरी देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियाल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव उतरेकतां. हे सोंसतल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केलोल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. बापसाहेबाच्या संकल्पा खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागेंती मरी देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काला आमेन.
Angelicalis monan solta Tucanacu opumai. Demikian ya. Sacramenta raulolia mogacha Jesus Sacramenta raulolia mogacha Jesus, ulpayamchi alza tuja mogan bogu ami duka sasna ja sasna ulpayamchi kalsa tuja moga bogu ami duka sasna ja sasna munshan soiman Hallelujah, Devacha Buddha, Unchang Soiman, Hallelujah, Devacha Buddha, Bosoy. Gieo mesa giao cha ami gori devachi murgi osoyam tuja gieo mesa ami gori devachi murgi. ह्या वेळार जेजू आमचे मदें आसा. देवाचें आसणें आमकां पळोवंक मेळटा. देव मनशा रुपान आमचे मदें आयलो. ह्या जेजूक आमच्या पुराय मनान काळजान आनी आत्म्यान ताका नमस्कार करुया. Tuka
ugadita. कोणाक जाय ताणें आपली बसका घेवची. प्रितीच्या भयणी भावान हे वेळार हो जो वेळ आमी सारतल्या तो आमी चड सोग्यापणानूच सारुया. आमचें उलोवप चड जाता, आयकूंक आमी शिकुया. देवाचो शब्द आमचे लागीं उलोवंक सोदता. हे वेळार आमी सांगुया, जेजू म्हजे लागीं उलय. म्हज्या जिविताची येवजण तुज्या मनान जी आसा ती म्हाका कळय. कितें जेजू तुका जाय हांवें केलोलें हें जेजू लागीं विचार. जेजू हांवें कितें करचें हें जेजू लागीं विचार. तुका कांय समजना, तुका कांय कळना जाल्यारूय जेजू लागीं विचार. पूण ह्या वेळार तुजें कसलेंच मागणें घालिनाका. फकत जेजूक सांग, सोम्या म्हजे लागीं उलय. मोगाळ इश्टानो, हे वेळार आमी हे भाशेन करया. हे वेळार आमच्या सगळ्यांची नदर मुखार आसलेल्या जेजूचेर घालुया. जस्ट फॉर अ मुमेंट लूक एट द ब्लेसेड सॅक्रमेंट. दोळे काडिनासतना आमी ह्या सातिजमाचेर नदर मारुया. जस्ट लूक एट इट. दोळे धापात. हे वेळार सगळे आमी दोळे धापुया.
नीट बसूया आनी देवाचें उतर आयकुया. आनी ह्या वेळार तुमच्या दोळ्या मुखार दोळे धापलेले आसतना जेजूचें चित्र तुमी तुमच्या मुखार हाडात आनी जेजू तुमचे लागीं उलयता अशें चिंतात. ते समय उलोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घालेलें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगर एकलोच पूत. आनी पुताक दाखोवन दिवची खोशी आसत तो मनीस. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें होजें. आतां जेजू लागीं विचारात, सोम्या, तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदताय? देव आमचे लागीं उलयला. ताचो जबाब आमचो जबाब आयकूंक तो रावला. देवाक आमी सांगुया, आमी तयार आसा तुजें उतर घेवंक, तें आयकूंक, तुजी खुशी जाणा जावं. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोर जानो तुमी उठा, सोर्वेस्पोराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजें उतर कुर्बे सोरो. तुजे कुशे काळीज वळटा, तुज्या कायद्यांक ध्यान मन लायता. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोर जानो
सांगा. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचे हिरगोडचेन एक बरी संवय आसा. बॉक्सान आमी आमची मागणी दिनवासनी घालता आनी दर पयल्या शुक्रारा आमी ही मागणी वाचता. म्हाका जेन्ना हें कागद दिलें ताचेर दिनवासणेचें एकूय मागणें ना. आनी हांव मागीर ऑफिसान तेंच्या लागीं विचारतालो, देवाक दिन वाचपाक कोणाच लागीं बरें बेसांवां पडोंक ना? देवान ह्या सुमानांत कोणाकूच बरें करूंक ना? एकूय दिनवासणेचें मागणें कित्याक ना? तेन्ना म्हाका सांगता ऑफिसांतले, गेल्या त्या विकान जायतीं आसलीं फादर. मे बी ह्या विकान देव बिजी आसलो आसतलो, बेसांवां दिवंक फाटीं रावलो आसतलो. ह्या वेळार ओगेपणान आमी दिनवासुया. देवान म्हज्यो सगळें जायतीं बरेपणां केलीं, व्हडल्यो मिलाग्री घडोवंक गरज ना. देवान म्हाकाच जिवो दवरला, हीच व्हडली मिलाग्र. देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या, हीच व्हडली मिलाग्र. ह्या मिलाग्री बसत देवाक दिनवासुया. ह्या वेळार ओगेपणान सगळीं बरेपणां तुज्या मनान हाड आनी सगळीं बरेपणां जेजूक उबार. ह्या वेळार दिनवास मागी नाका, जेजू लागीं ह्या वेळार मागो नाका, फकत दिनवास उगडास कोर सगळ्या बरेपणाचो. आनी ओगेपणान आमी आमचीं बरेपणां देवा मुखार दवरुया.
हे वेळार सगळे आमची दिनवासेची मागणी एक करून ह्या गितांतल्यान जेसूक आर्गां दिवया. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका, आतां आनी सासना. तुवें म्हाका रोसलो, तुजो मोग करच्या, तुवें म्हाका पोसलो, तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका विंचलो. सासनांक सुखाक पावच्या, तोरी म्हाका फावो न्हू. सौम्या म्हाका फावो न्हू. आर्गां तुका सौम्या, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका, आतां आनी सासना. ह्या वेळार सगळें आमचें जिवीत जेजू मुखार घालुया. जेजू जाणा आमकां कितें गरज कितें जाय. आमच्या काळजाच्या ओत्रेक तो जाणा. आमचें मन घुस्पल्लें आसा तो जाणा. आमचें काळीज दुखोल्लें आसा जेजू जाणा. आमच्या काळजा बरोबर जेजूचें काळीज दुखता. ह्या वेळार आमी आमकांच जेजूच्या पांया लागीं घालुया. आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या पांया लागीं घालुया. एक उस्तोरी आपले दुवेक पेकोवणी फावो जावंक मागता. एक उस्तोरी आपल्या बापायक बरी भलायकी फावो जावंक मागता. एक उस्तोरी आपणाक बरी दिश्ट मेळूंक मागता. एक उस्तोरी आपल्या खासगीन ते सामा पासोक मागोंक लायता. एक उस्तोरी आपल्या फामिलीच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागता. एक उस्तोरी आपल्या शेमाये पासत मागोंक लायता. GMCंत आसा. बेगीनूच बरी भलायकी तिका फावो जावं परतून घरा येवंक. एक उस्तोरी आपल्याक बरी भलायकी मागूंक लायता आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकूंक आदार मागता. जायतो लोक पिडेंत आसा. हॉस्पिटलांत आसा, कोश्टवता. कॅन्सर जावन आसा. जायतें दूख जाता. जायतीं कोश्टवतात तीं. जेजू लागीं मागुया. जेजू तांचें कोश्ट इल्लेशें ल्हव कर. तांच्या ह्या दुखान तूं तांकां सांगात दी. जायतो लोक पिडेंत आसा. कोवीड जावन आजुनूय आसा. जोरान भाजता. पेकोवणी मागुया. जायत्या जाणांक
जी पिडेंत आसा तांकां खबरूच ना कसली पिडा जाल्या, कश्ट वतात, डायग्नोसीस कोत्ता पूण कांयच मेळना, कितें जालां कांयच समजना. असल्या भाव भयणां पासत मागुया, तांची पिडा कळूंक आनी फावो तो इलाज तांकां मेळूंक मागुया. आमची गोची गुडी परदेसान आसा, बरी ना, तांचे पासत मागुया. म्हजोय भाव कोवीड जावन आसा, परदेसान आसा, ताका पुर्ती भलायकी दी म्हूण हांव मागतां जेजू. आमच्या जिवितान आनी जायतें वायट जाता आसतलें, पिडा आमकां मेळटा आसतली, आमचीच घरचीं घोडे आमकां सतायता आसतलीं, कुसडेपण वायट आमकां मेळटा, वायट उतरां वो गाळयो आमकां आयकुच्यो पडटा. उनीत आमचें सवें जाता, सगळें जेजू मुखार घालुया. आमचें जिवीत आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या गोच्यांक, आमच्या इश्टांक आनी ओदीक करून आमकां पिडापीड दितोल्या आमच्या दुस्मानांक जेजू मुखार घालुया. लेट अस प्रे फॉर देम, तांचें काळीज मन बदलूंक. आनी जेजूक सांगुया, जेजू तूंच म्हाका पाव, तूंच म्हज्या आदाराक यो. जिवितांतले वादोळ मारता, वादोळ मारता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दोर्या होडे आवता धोता, तोशें संवसार म्हाका लोयता, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कोश्ट म्हजेर येता, म्हजेर येता, तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. कोण म्हजेर लोडाय मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा, गुन्यांव पडटा, तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हजे प्रय निर्फळ जाता, म्हजे इश्ट म्हाका सोडटा, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हजेर माथार पिराय येता, पिराय येता, तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हजें जिवीत एक भार जाता, तोडूंक शक्ती कमी
जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक आमी उलो मारता तितलेय फावट जेजू आमचे लागींच आसता. आमी कोश्टवता तितलेय फावट जेजू आमकां लागींच आसता. फकत आमी म्हणून गरज, जेजू म्हाका घोट धर, जेजू म्हज्या हाताक धर. जेन्ना म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरून येता तेन्ना हांवें इतलेंच म्हणूंक जाय, जेजू म्हजीं दुकां पूस. कित्याक जितलो हांव कश्टवतां तितलो म्हजो जेजू म्हज्याय बारा कश्टवता. कित्याक तोच जेजू म्हजे पासत खुर्सार मेला. त्याच जेजून म्हजे पासत खुरीस आपल्या खांदार घेतला. म्हजे पासत जेजून कांट्याचो मुकुट आपल्या माथ्यार घेतला. म्हजेच पासत त्यो सोयत्यो आपल्या आंगार घेवन आपलें रगत वारयलां. जेजू जाणा म्हजी दूख जेजू अडकता. हे वेळार म्हजें जिवीत जेजूच्या पांया लागीं दवरात. सगळें म्हजें जिवीत जेजूक भेटय. सगळ्या तुज्या गोच्च्यांक जेजूक भेटय. ती बरीं आसूं वो नासूं जेजूक भेटय. तुज्या जिवितान बरें ना वो बरें आसा जेजूक भेटय. तुजो वावर धंदो बरो चलता वो ना जेजूक भेटय. जेजू आमच्यो सगल्यो गरजो अडकता. आमच्या मनांतली सगळी मागणी जाणा. तरी आसतना आमी आमच्या तोंडांतल्यान ताका सांगुया. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणे हात उगडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस. आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक जितल्या वर्त्या सासागे नमान कोता. Yorun dir adlio riti Sevadu novo tuta Soimace vishoyamce Gusvada gudamuka Nirvana amco bhava Soivote vishoy dina प्रीतीच्या बापा आमच्या जोयतीवर पुता दाच्या मोरगोट काळसा तोडा होंदुया वाकाणुया उपसोल्या हाताचे मुदलो मोगाच्या पवित्रात्म्य संसारको कालते पोळ्यान मान दिवया सासना सासना. आमीन. प्रार्थुया. देवा एका पांच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामोन आसतना तुजे सुरवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना.
Amen. Jesus, Mogana Jesus, Nimaka Kalis, Nimaka Kalis, Tuja Nalasasanki, Mogana Jesus, Mogana Jesus. Dimaka Nalis, Dimaka Nalis, Tuja Nalasasa.